जेजूच्या नांवांत आमी सगळीं जाणां जियेता. बावतिस्मा वरवीं जेजूचे कुडींत आमी एक जालेलीं आसा आनी ताचे सांदे कशें आमी सगळीं जाणां जियेता. तो जेजूचें नांव आमचें सगळें आसा, ताका लागून जितली आमी जेजूच्या नांवांत रावतले ही प्रॅक्टीस आमी करूंक जाय. तेन्नाच की सोंपेपणी सगळो गोल चलतना, भोंवतना, उलयतना, आयकतना, वावुरतना सगळो गोत आमी जेजूच्या एकवटान सगळें करूंक लागतलें, कित्याक तो आमचें सगळें आसा आनी आमी ताचें सगळें आसा. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आमचे बरोबर सगळो वावर करता, आमकां ते चिटकून आसात. म्हजें नांव तांचें नांव आसा. तेच भाशेन आमी जेजूच्या नांवान जियेता आनी हे भाशेन जियेता म्हणून आमकां भरपूर त्रास दोग सोंसचे पडटले ताच्या नांवा खातीर. आतां तशें घडलें म्हणटच आमी भिवंक फावना. आमी कितलीं बरीं मनशां, कितलीं इनोसंट आमकां कित्याक म्हणून हें मेळटा, देव कित्याक म्हणून आमची दया करिना? ना, आमी देवाचें म्हणून हें अशें घडटा, कित्याक जेजूय देवाचो पूत जावन ताका पातक नासतना हें सगळें भोगचें पडलें. कित्याक लागून? पातकाक लागून. ताच्या पातकाक लागून न्हय, पूण दुसऱ्यांचें पातक ताचेर थापलें आनी तो आमच्या पातका पासून मेलो आनी आमकां पातकांतली सुटका मेळिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना हें दुसऱ्यांचें भोगतल्या ताच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान वायट जेन्ना ती म्हणटली तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? भिवंक फावना. तांची उतरां, तांचे कोन्यो, ताची चाल जेजूच्या नांवान धरून आमकां तातूंतली सुटका मेळटली आनी आमी तांचे पासून ती बरी मागतल्या आनी आमी आमचें जिवीत जेजू सगळें तांचे पासून आनी हेरां पासून वारयतल्या. जेजूच्या जिवितान आमकां भाग मेळटा. आतां अशें गोंजालो गार्सियाच्या जिवितान घडलें. तो एका जेजूट पाद्री बरोबर मिशनार कसो मोमायेसान हांगसर गेलो, फिलिपिनाक ना, पयलो जपानाक गेलो. जपानाक गेल्या उपरांत ताका जेजूट पाद्री जावंक जाय आसलेलो, पूण ते ताका घेना आहले. हांगसर बसीनूच आसतना तो म्हणटालो म्हाका पाद्री जावंक जाय, जेजूट जावंक जाय, पूण ताका घेवंक ना. थंयसर गेल्या उपरांत ताणें हें सगळें विसरून तो एक वेपारी जालो आनी एकदम उत्तम वेपारी, भरपूर पयशे. आनी 7 वर्सां हे भशेन सारल्या उपरांत परतून ताच्या काळजान तो आवडलो जेजूचो पाटलावदार जावन परतून उत्पन्न जालो आनी तो थंयचोच थान फिलिपिनाक गेलो. थंयचर गेल्या उपरांत ताका ते फ्रांसिस्कन पाद्री आसलेले पळय तांच्या मोठान ताणें प्रवेश घेतलो. पूण ताणें प्रवेश कसो घेतलो? एक ब्रदर म्हणून. ब्रदराचें जिवीत तो जिवंक लागलो, पूण एकदम फुरबो आसलेलो, चतूर आसलेलो. तो जेन्ना भाजी पालो हेर वस्तू हाडूंक येतालो तेन्ना तो ताका बरो जाण आसलेलो, ताका फसोवंक जायनासलेलें, सारकें तो हाडटालो. मागीर कितें जालें? थोडे जाण ते परतून जपानाक वचोंक सोदताले, थंयसर त्या लोकांक पवित्र करूंक, जेजूची खबर तांकां दिवंक. आनी तेन्ना हो जपानीज जाण आसलेलो ताका म्हणूंक लागले तूंय आमचे बरोबर ये. आनी तांचे बरोबर तो गेलो. तेन्ना कितें जालें? थंयसर तो पळय पातशाह आसलेलो, ताणें पळयलें की खूब लोक आतां क्रिस्तांव जाता आनी तांचे पळय ते पाद्री आसलेले बुद्धिस्ट, ते म्हणूंक लागले हें सारकें जायना, हो सगळो लोक क्रिस्तांव जायत जाल्यार कितें जातलें आमचें? तांकां सगळ्यांक काडून उडोवया म्हणटच हांकां खूब जाणांक धरले आनी 400 किलोमिटर चलोवन सांकळ्यांनी बांदून तांकां व्हेले नागासाकी म्हणटा पळय थंय. आनी थंयसर वतना हे फ्रांसिस्कन आसलेले, त्याच बरोबर काल आमी पॉल मिकी आनी हे जपानाचे
दुसरे जेजुईट मारतीर आनी खूब आनीक लायकी आसलेले पळय ते लोक सगळे जाणांक हे भाशेन थंयसर मारूंक व्हेले. कशें तांकां मारले? खुर्सार मारतना तांचे आग बांदले आनी एक फांसो कसो घातलो हांगसर लोखणाचो आनी ते तातूंत हुमकळून रावले. आनी 26 जाण बाले घेवन एकाच फारार सगळ्या जाणांच्या काळजांत ताणें ते विधले आनी ते मेले. पूण मोत्ताना ते भियेनासतना आपलें जिवीत जेजूच्या नांवाक लागून ताणें आपलें जिवीत ताच्या एकवटान तें वारयलें आनी हे परी ते मारतीर जाले. भयणीनो आनी भावांनो, आमकां असलें मारतीरपण येवचें ना. पूण हांवें तुमकां सांगलां ते प्रमाणे आमचे भोंवतणी जेजूच्या नांवांत आसा म्हणटच आमकां ते कितें ना कितें करतले जावं कितें, पूण आमी भिवचे न्हय. एक मात्र करया, प्रत्येक सुस्कार सोडटना हें तांची उतरां तांचे कन्यो आमचे भितर दवरचे न्हय आनी आमची भावना कितें उत्पन्न जाता ती आमचे भितर दवरचे न्हय, पूण जेजूच्या नांवान ती भायर काडची. आनी हे परी ताचेर दवरली की ना आमकां ताची शांती, गोठाय, धैर्य, कारेज मेळटली आनी आमी खरेपणी जेजू सगळें जियेतले आनी मरतले. आमचे हात अशे मुठयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयाची बोट आसा थंयसून तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें आसा, बरें आनी वायट. ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडीत रावया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें भायर दवरया. सुस्कार सोंपो पर्यंत आमी जेजू मुळांत रावया. आनी हे भाशेन म्हणल्या उपरांत दुसरो सुस्कार घेतना कांय म्हणून आसतना पूण ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता ताका आमी हाजीर जावया. आनी हे परी जेजूच्या एकवटान आमी अदीक आनी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सादतले. आनी हे भाशेन आमी रातची 5 मिनट करीत तर आख्खी रात आमची जेजू सगळें धरून आमी जियेतले आनी तो आमकां भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो, टेकोवणी दितलो, आपल्या बरेपणान तो आमकां बाळगून दवरतलो. आनी सकाळीं उठली म्हणटच परतून 5 मिनट हे भाशेन करीत तर आख्खी रात आमची मागण्याची जावन हे गोठायेन दीसभर मागीर आमी चलतना भोंवतना उलयतना वावुरतना जेजू सगळें आमचें जिवीत सारीत रावतल्या. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सगळें ताचें सगळें धरून आमी अदीक आनी अदीक खुशालकायेन आमचें जिवीत सादतले.